नमस्कार, हाव प्राची गावकर आणि तुम्ही पळयतात भांगरभूत। गोयासह आशिकुशिकच्या राज्यांनी काल पावसान धुमशेन काढले। 1 जून ते 2 ऑगस्ट मेरेन गोयात सरासरी 144.12 इंच पावसाची नोंद झाल्या। वाळपय सगळ्यात चढ 155.10 इंच पाऊस पडला। ह्या सेगीत पडपी पावसाक लागून अंजुने धरण वाठारात बुधवारा 7 इंच आणि बिरेस्तारा सकाळी मेरेन 8 इंच पावसाची विक्रमी नोंद झाल्या। धरणाच्या इतिहासात पहिलेच खेपे 70तल्या अंजुने धरणाची 16 जुलै दिसा उक्ती केल्ली दारा अजून बंद करूंक नात। इतलो सेगीत उटंगाराचो पावस पडटा, हाका लागून व्हाळवाट न्हंय भरून व्हावपाक लागल्या। आता मेरेन ह्या वाठारात 169 इंच पावस पडला। सध्या ह्या धरणात उदकाचो साठो 92.40 मीटर आसा। बिरेस्तारा व्हड पावसाक लागून धरणाची चारूय दारा 15 सेंटीमीटर उक्ती दवरिल्ली। दर सेकंदाक 28 घनमीटर उदकाचो विसर्ग चालू आशिल्लो, म्हळ्यार दिसभरात 4.5 दशलक्ष घनमीटर उदक धरणांतल्यान सोडटा। ह्या धरण प्रकल्पात 44.83 दशलक्ष घनमीटर उदक साठयता। मजगती गोयात आयज आणि फाल्यां 2 दीस पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला।